येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरयपुराचे हेडलायन्स. वास्को न्यू वाड्यार रावपी मेहबूब शेख ह्या 25 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचो सुरो ओपून खून. दुबावीत वास्को पुलिसांच्या ताब्यात. कुर्टी खांडेपार पंचायतीचे ग्रामसभेत तूतू मेमे. 45 वर्सां सावन आशिल्ले गाडे मोडून बस स्टँड उबारपाचो निर्णय. ग्रामसभा वांगड्यांनी घेतली हरकत. फोंड्या भोमा नागझर वाठारांत NH महामार्गाच्या रुंदीकरणाक लोकांचो खर विरोध. उदरगत जाय पूण काळखात दवरून न्हू म्हणटात थळावे. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुको दिसपट्ट्यो वाडत आसा. वास्को न्यू वाड्यार रावपी मेहबूब शेख ह्या 25 वर्सां पिरायेच्या चल्याक सुरो मारून ताचो खून केल्ल्याची घडणूक आयतारा घडली. मेहबूबाक चिखले हॉस्पिटलांत व्हरतना मरण आयले. वास्को पुलिसांनी आरोपीक अटक केला. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. मर्डर जाल्लो आसा 25 वर्साचो मेहबूब शेख हो जो वास्को रावपी भुरगे आनी एंथोनी मदीं झगडी जाली आनी ह्या 25 वर्सां पिरायेच्या मेहबूब शेखाचेर खंय तरी स्टॅबिंग जालें चेस्टाचेर आनी तेच्या उपरांत जेन्ना ताका चिखले हेलो तेन्ना कळोन येयलें की तो खंय तरी मरण पावल्लो आसा आनी सद्या जो एंथोनी जेणी जे चेस्टाचेर स्टॅबिंग केल्लें हेका अरेस्ट केल्लो आसा आनी पुलिसांनी ताब्यांत घेतलेलो आसा आनी फुडली तपास चालू आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. फोंड्या भोमा नागझर वाठारांत NH महामार्गाच्या रुंदीकरणाक लोकांनी खर विरोध केला. उदरगत जाय पूण थळाव्यांक काळखात दवरून न्हू. आमची घरां गेली जाल्यार आमी खंय वचप अशें आतां काळखात सापडिल्ले थळावे लोक सरकाराक विचारतात. पळयात तांचे उत्फर्के. आमची जर घरां गेली जाल्यार आमी कितें करपाचें, कोण्या फुडें वचपाचें, तेका लागून ह्या सरकारान आमच्या गांवांत एक संकट हाडलेलें आसा आनी हें संकट निवारण करपा लागून आमी सगळे ग्रामस्थ सगळे आमी देवा फुडें जमले आनी तेका एक आमी गाराणें घातलां. आमचो नागझरा वाड्यावयलो जागृत देव आसा नागझरकर, तेका एक श्रीफळ अर्पण केलां. श्री नागझरकर महाराज की. आमचो नागझरा वाड्यावयलो जागृत देव आसा नागझरकर, तेजे स्थळान आमी जमलेले आसा. कित्याक लागून ह्या सरकारान आमच्या गांवांत एक संकट हाडलेलें आसा आनी हें संकट निवारण करपा लागून आमी सगळे ग्रामस्थ, महिला आनी आमचे वडीलधारी जे आसा आनी भुरगे सगळे आमी देवा फुडें जमले आनी तेका एक आमी गाराणें घातलां. तेका एक श्रीफळ अर्पण केलां आनी आमी गाराणें घातलां. कितें हे सरकारान जे अधिकारी आसा तेंची बुद्धी जी नतभ्रश्ट जाल्या आनी एक आमी इतले म्हणल्यार पुर्तुगीज टायमा वयल्यान जे आमी हांगा आमचो जो वाडो आसा तो आतां 2023 हें जे तेंच्यांनी जे लँड एक्विजिशन जे गॅजेटाच घातलां पळय तें आमचे कडेन कांय डिस्कस करिनासतना घातलां. सरकार म्हणटा गोंयान आमकां डेवलॉपमेंट करपा जाय. डेवलॉपमेंट कराक पूण डेवलॉपमेंट करचे पयलीं जे लोकल बॉडीज आसता, मेन पयली लोकल बॉडी म्हणल्यार ग्रामस्थाचे नंतर मागीर पंचायत येता. सो हांगा कितें तरी सरकारी अधिकारी जावं कोणी जावं तेंच्यांनी येवन बरे भाशेन हांगा डिस्कस करून तुमकां सांगपा आमकां सारके क्लियरिटी सांगपा जाय आशिल्ली अशें जावपाचें आसा. पूण सद्या तरी जे गॅजेटाचें नांव येयलें आसा पळय न्ही ते भोमचे ग्रामस्थ आनी नागझर वाड्यावयले सगळे जे ल्हान जावं व्हडले जावं सगळे तेंच्या मनान एक भिती जाल्ली आसा. आमची जर घरां गेली जाल्यार आमी कितें करपाचें, कोण्या फुडें वचपाचें, तेका लागून आमी देवाक एक श्रीफळ दवरलां आनी आमी देवा कडेन मागलां हें जें आमचें संकट येयलां पळय न्ही तें निवारण करचें. जे सरकारी अधिकारी जावं कोणीय जावं तो
आमदार जर हितून इन्वॉल्व आसा तेंच्या मनान वचोन तेंची जी नदभ्रश्ट जाल्या बुद्धी तांकां सुदबुद्धी दिवची आनी हे जे ग्रामस्थाचे जे संकट उडयल्लें आसा पळय तें एक बायपास मार्ग काडून तें सायडीन उडयचें इतलेच म्हाजे मागणी आसा. आनी जेन्ना हे संकट ह्या गांवाचेर येयलें तेन्ना फातोर्डेचो आमदार आमच्या मदतीक धांवून येयलो आनी तेणें आपल्या परीन प्रयत्न करपाची जी सुरवात केली तो गडकरी पर्यंत पावलो, गडकरी सरा पर्यंत पावलो. तेणें जे विचार आपले गडकरी सरा पर्यंत पावयले तेजेर खंय तरी गडकरी सराकूय दिसलें एक लोकांचेर भोवमान खंय तरी अत्याचार जाता आनी हेजेर वाट काडपाक वाट आसा, वाट नासली अशी ना. तेणें सांगलें वाट काडपाक हांगा योग्य मार्ग काडपाक आमकां हें आसा तेन्ना आपूण हेजेर लक्ष घालता आनी हांगा बायपास करपाचें आपूण ट्राय करता. आतां विजय सरान आमच्या एक मनीसपण गोंयकार म्हणून एक आमच्या खातीर एक ट्राय केली आनी तेणें दिल्ली गाठली. हेज्या बद्दल आमकां तेजे खूब उपकार आसा आनी हो तो विजय सर आमच्या काळजान हे भोमकाराच्या सदांच आसतलो. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. काणकोण बस स्टँडा लागीं आशिल्ल्या शेतात पावसाचें उदक भरिल्ल्यान शेत पुरायपणान तुंबलां. ह्या शेतात कोयराचे राशी लेगीत पळोवपाक मेळटा. ह्या सांठोवन उरिल्ल्या उदकांतल्यान कसलेय दुयेंस पातळपाचो भंय थळाव्या लोकां मदीं निर्माण जाला. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सद्याक आतां बदलत्या काळानुसार बरेचशे दुयेंसां आतां आपापल्या पद्दतीन तकली वयर काडपाक लागल्यात आनी आतां कोरोना फाटल्यान आतां दोळे येवपाचें दुयेंस सुरू जालां आनी हाज्या फुडें केन्ना कसलें दुयेंस येतलें कांयच पत्तो ना. ताका लागून स्वच्छता राखप सामकी नितांत गरज आसा. पूण काणकोण तालुक्यांतल्या बस स्टँडा लागीं आशिल्ल्या ह्या हांगासरल्या शेतांक पळयलें जाल्यार जेन्ना जेन्ना पावस पडटा हें तळ्या सारकें भरता आनी जेन्ना पावस वयता तेन्ना तें उदक कमी जाल्या उपरांत कुसता. हांगासर कितलींशींच मच्छरां गणगणटा जाल्यार नुस्तें आसा काय आनी कितें आसा तेंच कळना. त्याच बरोबर आतां कितलोसो कचरो हांगासरी आसा ताका लागून हें एक मच्छर पैदास केंद्र सुरू जाल्यार आनी जर हातूंतल्यान एक दुयेंस समज जर सगळ्या पसरपाक लागलें जाल्यार काणकोणाक एक मोठें संकट तयार जातलें. ह्याचे कडेन काणकोणाचे सॅनिटरी ऑफिसरान गंभीर्यान लक्ष दिवन त्याच बरोबर म्युन्सिपालिटीन लक्ष दिवन कितें तरी तोडगा बेगीन काडचो अशा स्थानीक लोकांची हांगासर मागणी आसा. शेत आहा त्या शेता भितर अशें उदक भरलें आहा. हे हेल्थाची सॅनिटरी इन्स्पेक्टर हो आसा काय काणकोणाक ना म्हाका खबर ना. तेणी हेजेर एक नजर मारपाक जाय आसली कित्याक ही डेंगू साथ जातकीर वयतले लोकांक त्रासा घालपाची 3 दीस पडटात. त्या ती नाल्यार हे भटकरा ओनराक एक नोटीस काडपाचें म्युन्सिपालिटीन ही फिलींग कर पूण कित्याक नाल्यार हे उदका लागून त्या अडचण वचपाची वाट बंद जाला आनी रातीन व्हेकल वच्यो काल पर एक ह्या उदका पडपा साल्वार जाला. त्या मोठे एक्सिडंट जावचे पयलीं साल्वार करपाक जाय आनी दुसरें डेंगूचेर नियंत्रणा काणकोणा हातभार गेले दिसता म्हाका पळयलेल्या कित्याक हे मच्छर खातीर कितलेशे मच्छर जाला त्या खातीर म्युन्सिपालिटी काम न्ही म्युन्सिपालिटीन तेमकां एक हें दिवपाचें हे फिलींग करून पुणी करा म्हण कित्याक नाल्यार उदक अशें उरपा ना हिंगा. प्रॉब्लेम म्हळ्यार कशें जेन्ना जेन्ना पावस पडटा पळय हे पयलीं शेत रोयताले. आतां कितें जालां मोठे मोठे प्रोजेक्ट काणकोणा येसान हो ह्या जाग्याचेर शेत करप जायना. ह्या पयलीं ह्याच जाग्याचेर व्हडले सुर्यरुख आसलो आनी त्या सुर्यरुखा म्हळ्यार लोक रावताले आनी विश्रांती घेताले. पूण तो आतां सुर्यरुख मारप जाला आनी आतां हांगा ह्या जाग्याचेर उदक भरून उरता ह्या शेतांक आनी उदक वचपाक वाट उरना त्या हेका शेताक. त्या खातीर आनी दुसरे सायडीच्यान तुमी पळयलां आसतलें सरकाराचो एक मोठ्या पैकी मोठो प्रकल्प जाल्लो आसा आनी प्रकल्प जाल्ल्यान ज्या जाग्याचेर तें उदक वचपाचें जें उदक सगळें आमच्या त्या शेतांत वचपाचें आमी केर म्हणटा थंय वचपाचें तें वचप बंद जालां आनी आतां हें उदक सगळें स्टोर जावन उरता आनी एक वेळार दुसऱ्यो ज्यो ह्या हायवे वयल्यान ज्यो गाडी वयता पळय त्यो गाडयांक सुद्दां खबर उरना की इतलें उदक भरलें उरता रातचें आनी अशे वेळाचेर मोठ्या प्रमाणांत हांगा अपघात घडपाक शकता. अपघात घडपा बराबरच हो जो जाग्याचेर आतां इतले दीस उदक सांठोवन उरलें आसा काणकोणाक सद्या तरी तश्यो डेंग्यूच्यो केसीस ना, मलेरियाच्यो ना जाल्यार सुद्दां डेंग्यू मलेरियाची ह्या सारकी रोगाची साथ हांगा पसरपाक शकता. त्या खातीर जे आमचे हेल्थाचे जे मनीस आसा किंवा संबंधीत लोक आसा त्या लोकांनी हांगा लक्ष दिवपाची चड गरज आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो.
कुर्टी खांडेपार पंचायतीची ग्रामसभा आयतारा बरीच तापड जाली. थळाव्यांक सतावपी जायत्या मुद्द्याचेर या वेळार चर्चा जाली. हे ग्रामसभेचो मुखेल मुद्दो म्हळ्यार गाड्यांचो आसलो. थंय सुमार 45 वर्सां सावन आशिल्ले गाडे मोडून बस स्टँड उबारपाच्या निर्णयाचेर ग्रामसभा वांगड्यांनी हरकत घेतली. कोयर कुर्टी मसनभय झाडां बेंडपाच्या प्रक्रियेन घोटाळो, सीसीटीव्हीचो मुद्दो अशा जायत्या विशयांचेर चर्चा जाली. तशेंच थंय सुमार 45 वर्सां सावन आशिल्ले गाडे मोडून बस स्टँड उबारपाच्या निर्णयाचेर ग्रामसभा वांगड्यांनी हरकत घेतली. आयकात थळावे आनी गाडेकारांचे उतफर्के. कुर्टी पंचायतीची ग्रामसभा चालू आसा. ग्रामसभेक एक रेझोल्युशन येयल्लें फाटल्या ग्रामसभेक ते गाडे काडचे म्हणून. पूण गाडे काडचे म्हणल्यार खंयचे विशयीचे कार म्हणल्यार जायना. ते डिस्प्युटेड आहा ती प्रॉपर्टी आनी ते गाडे आसा कंप्लिटली प्रायवेट प्रॉपर्टी. आनी हेचेर गाडे काडपाचो मुद्दो चर्चा जाली ग्रामसभेक. हे चर्चा जावपाक कारण एक विघ्न संतोशी आहा आनी त्या विघ्न संतोशीन ते रेझोल्युशन घेवपाक लायिल्लें. हांवें ताका रेझोल्युशनाक हांवें ओपोज केलो. पूण ते जे गाडे आसले ते 45 इयर्स 45 वर्सां ते गाडे आसा. हांव तेन्ना जावत ना ते पद्दतीन. आनी दुसरी गोश्ट 1993 हांव ग्रामसभेक येता. असले विशय केन्नाच येवना कोणाचे येना. फक्त विशय येयल्ले ते जॉन करियर आशिल्लो आनी सहकारी आशिल्लो फक्त डेव्हलपमेंटाचे. एक 12 खेळी मेळी ग्रामसभा जाताली. एक दोन 3 वरांत एक म्हणल्यार काबार जाताली. हांगा विशय घालतेच येता. हेचे हे काड तेचे ते काड तेचे हे काड असो विशय. असो ग्रामसभेक विशय आसपाना आनी गव्हर्मेंटानूय जे लक्ष दिवपाचो कॉन्स्टिट्यूशन 1994 एक्ट पंचायतीचो रायट आसा. बाबा ते ग्रामसभेक कशे मुद्दे मांडप, कशें कितें रिझोल्युशन करप, कितें पास करप तेजेर परत कोणाचे घर काड कोणाचे गाडे काड. हे खरें म्हणल्यार कोणाक लायट ना, घर ना, ताका रस्तो ना, तो डेव्हलपमेंट करपाचो ही ग्रामसभा वर्साक 4 जाता. आनी त्याच भितर जे अशें जाता जे त्या गाड्याच्या ऑपोजीट बस स्टँड आहा तो बस स्टँड मोडला. तो बस स्टँड ताणें करूच ना. बस स्टँड करूच ना. त्या बस स्टँडाच्या मागणी कोणाचीच ना. तशेंच खांडेपारा सर्कल जाय म्हणून कोणें एनजीओन मागलेलें. एनजीओन मागतरी खांडेपारा सर्कलार तो एकटो कोण च्या करतालो गाडे धरता तेजे बाबड्याचे गाडे काडले. तेजे फक्त ल्हान भुरगीं आसा. तो ते आयज पर्यंत ते सर्कल धांवना थंय. पूण म्हाका सांग पळय जेन्ना रेझोल्युशन घालता तेन्ना ते पंचायत कितें करता, बीडीओ ऑर्डर दिता, डेप्युटी कलेक्टर काडपाक लायता. पूण हेजेर लक्ष खरोखर ती पंचायत आसा ती स्टडी गांवची पंचायत आसा तेणी स्टडी करून तो निर्णय घेवपाचो. ताका 45 वर्सां जाली आनी म्हाजें तेंच काम. म्हाजे भुरगे शिकता, बायल बरी ना, भुरगीं बरी ना, हांवूय बरो ना. हेजे शिवाय आमकां पर्याय ना बाबा. म्हाज्या हातींतल्यान काम जायना. हांव सारको हेजो मनीस कळ्ळें तुका कितें आसा. आनी हेजे शिवाय गाडे शिवाय म्हाका आनी पर्याय ना. आतां ते गाडो काडलो जाल्यार तुमकां हांव कितें करता. म्हाका कोण सर्वीस दिवपाच्या आनी म्हाजे कडेन आतां काम जाता जायना. आयज ह्या गाड्याचेर जो मनीस पोट पडटा आपल्या फॅमिलीक पोसता ते गाडे काडपाक एक दुसरे मनीस तयार जाल्ले आसता. आनी तेन्ना थंय बस स्टॉप घालप, ते गाडे काडून बस स्टॉप घालपाक जो पयलीं बस स्टॉप आसलो तो मोडला. थंय सगळें प्लॅन केल्लें आहा. आनी ज्या जाग्यार गाडे आसा ज्या जाग्यार पोट पडटा त्या जाग्यार आयज थोडेशे म्हणजे गांवचे लोक थंयसर तो गाडे काडून थंयसर बस स्टॉप बांदपाक सोदतात. थंयसर बस स्टॉपाचो कांयच यूज ना. कुर्टी खांडेपार ग्रामसभेत मसनभुयेचो विशय बरोच तापड जालो. पळयात. कमिटी सांगपाक जाय की बाबा Muslim, Hindu, Christian and others. हो इशू आसा. तो इशू आतां तर मातशें थंय कितें आहा कंट्रोल ना. कंट्रोल हाडपाक पंचायत ट्राय करता. एक बायलॉस करचे आनी तेजे अंडर पंचायतीचो हक्क हेजेर आसचो. कित्याक मदेंच मातशें कितें तरी घुसळलेलें आसा ताका लागून पंचायत हें करता. बाकीचो इशू आनी कांय ना हितून भितर. डिमार्केशन कितें जाल्लें? डिमार्केशन ऑलरेडी इट इज देर. पूण कितें आहा जाय जाल्यार आमकां डिमार्केशन करून हांगा 2 हेंचे मदीं वाद करपाचो ना.
आता एका झाडां बेंडपाच्या प्रक्रियेत जाल्ल्या घोटाळ्याचेर थळाव्यांक कितें सांगपाचें आसा ते. ऊस कटिंग जे 3 ते 4 लाखांनी जाताले ते ह्या फावटी 8 लाखांचेर जाले. म्हणजे क्लियर कट जाता आनी उलयन 11 वटांचे 3 वटांनी ऊस कटिंग ना व्हडलें काम कळ्ळें न्ही. पूण हे स्कीम म्हाका म्हाज्या ज्या कानार पडलेले पळय न्ही, जेन्ना हीच पार्टी ऑफिशनार आशिल्ली तेंच्यांनी म्हाज्या कानार घातलेले इतली करप्शन चल्लां पंचायतीन, त्या प्रमाणे रिजोल्युशन घेतलें. आनी आज त्या टायमार जी ऑपोजिशन पार्टी आशिल्ली आनी आज जी रुलिंगार आसा आज ती एक्शन घेवपाक तयार ना. हेचे दोनूच आउटकम जावंक शकता. एक तर ती फोट उलयताली नाजाल्यार तेंच्या खातीर कितें तरी पयशे पडल्या. कित्याक इतले डबल रेट दिवन सुद्दां एका वॉर्डान जर ₹1 लाख खर्च केल्लो आसा सेपरेट 7.5 लाखाचो टेंडर काम सुद्दां, आनी जी कामां जाल्या पयली ती विदावट टेंडर जाल्या. ताका लागून इन्क्वायरी मागलेली ती घेवना, पण आज तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लो आसा की आमी ती इन्क्वायरी फुडें करता म्हणून. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. आयतारा जाल्ले बाणावलेच्या ग्रामसभेत वाठारात गाजपी वेस्टर्न बायपास रोडा विशीं चर्चा जाली. हे संबंधीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करपाचो निर्णय घेतला. तशेंच ग्रामसभा वांगड्यांनी जॅक सिक्वेराचो पुतळो स्थापन करपाक जाय म्हण थाराव मंजूर केला. पळयात. विलेज पंचायत कानामिनावलींची ग्रामसभा तितून मेन प्रपोजल आहलो एक मिस्टर जॉन बरेटोलो टू इन्स्टॉल स्टॅच्यू ऑफ जॅक सिक्वेरा. ओपिनियन पोलाचो आमचो मेन फायटर. सो तेका लागून आमी एक रेजोल्युशन घेयला एंड वी विल फॉलो अप विथ दॅट. एंड द अदर थिंग वॉज अबाउट द वेस्टर्न बायपास. They wanted to know what was the status of the western bypass, and earlier we had filed a miscellaneous civil application before the High Court, and now upon the legal advice of the council who is advising the panchayat and appearing for the panchayat, the same has been withdrawn and they have given with permission to file a writ petition. So the writ petition has been finalized and it has been sworn in by the Sarpanch, Mr. Xavier Pereira, and it will be filed in the following week at the Honorable High Court of Bombay in Goa. Regarding boards? Regarding the hoardings and all, the hoardings, yeah, we are going to look into who are the owners. We have to find out who are the owners because we have not been receiving anything all these years. So, and we'll be sending a letter to them to either, we have to see whether they can be put up in where they are. Otherwise, we'll have to ask them to remove it, and if they can, then they'll have to pay us the fees for it. The secretary has made a statement that all the hoardings are illegal. Yeah, that he has made a statement, but we are just going to look into it because I believe there is a certain place where you can put up the hoardings. So we'll just dwell into it and we will decide on that matter. Second, completion of the hydrology report and additional document. As possible, Panchayat the funds for up to the lakh hydrology report for up to the lakh. Azul sanction झाले. दोन budget जायला अजून मी अपलोड जायला गव्हर्नमेंट सिस्टमाचेर. सो त्याचा पेमेंट फाटो जाल्यार तांकां अप्रुवल ना. सो हायड्रोलॉजी रिपोर्ट इतको जातो. All these politicians are asking, they will be nowhere. We are here today because of tax product. I don't understand why we forget about this. So please, all of you, support this proposition, and I like the Panchayat to also tell us the TAT turnaround time. When you think you will do stop, just by saying yes, we will do it, nothing is happening. We are making proposals in December, they are coming in February, nothing is happening. So please help us, tell us the time. Third body we are discussing on this western bypass. आणि जेन्ना ही पहिली नॉट इन ट्रेडिशन बिजनेस ट्रेडिशन मांडली जाता. myself remember before also as villagers, myself Rocky Raymond and Alvin. आणि after we are not sure where the court was पहिले, and now the panchayat and the sarpanch had informed us that the case was nothing. So this was a gross negligence from the panchayat body. I'm not only blaming the sarpanch. They should have been made the advocates. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. परतून घेवक वेवसायीक विसव.
विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कुडतरी जिमखानान फुटबॉल सर्तीत धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबाचेर 3-1 गोलान जैत जोडले. राया स्पोर्टिंग क्लबान घडोवन हाडिल्ले 50व्या कस्टोडियो स्मारक फुटबॉल सर्तीत कुडतरी जिमखाना पंगड चॅम्पियन जाले. राया पंचायत खेळामळार ही सर्त बरीच रंगली. कुडतरी जिमखाना खातीर जॉवेल मार्टिन्स आनी धर्मापूर एससी खातीर लिस्ला कॉस्ता हांणी खेळाच्या पयल्या सत्रांत सोपो गोल करपाची संद चुकयली. मॅचीच्या 30व्या मिनटार कुडतरी जिमखाना खातीर एफेलियो फेर्नांडिसान गोल सुरू केलो. 6 मिनटां उपरांत फ्रँकी ऑलिव्हेरान स्पॉट किकाचेर धर्मापूर एससी खातीर बरोबरी केली. कुडतरी जिमखानाच्या यत्नाक यश आयले. हे फुटबॉल सर्तीत धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबाचेर तांणी 3-1 गोलान जैत मेळयले. विजेते कुडतरी जिमखाना 1 लाख आनी ट्रॉफी फावो जाली. जाल्यार धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबाक 70,000 आनी ट्रॉफी घेवन समाधान मानचे पडले. पळयात रंगतदार डावपेच. सोबत लोकांक सगळे आमचे आज जागीर आसात रायतले लोकांक हांव बरें बेस्ट मानयता. त्याच बरोबर दोनूय टिमी हांव बरी दिता ते जायते टिमी हारोवन ते आतां फायनलाक पावले आसात आनी तशें आमी म्हणटात मेड बेस्ट टीम वीन बरी आदी आनी ताका जिखपाक मागता. हो टोर्नामेंट सुरू केल्यार जायती 50 वर्स वता. सांगले भशेन आगे गोंयांत असले टोर्नामेंट एकदम बरे आसा. हे हांव आमच्या लोकांक तेच बरोबर क्लबाचे मेंबरांक हांव बरी दिता ते तांणी आयज पर्यंत हो टोर्नामेंट बरे भशेन घडोवन हाडला आनी सदांच लोक भरपूर येता आरोग्य आसा. फाटीं पावट जेन्ना डेमो इंग्रजीत येता आशिल्लो ताणें म्हणलें हें पळोवपाक मेनी ऑलिंपिक्स दिता. ज्या ऑर्गन दिल्या ते आयज पावस ना आनी बरे भशेन खेळपाक मेळ्ळें. तुमकां हांव येदोवतां हो बांदिल्लो आनी आमी मागीर तशे पयशे पडल्यात पूण फाटीं पावट 3 वर्सां आमी हांव शेअर करून करतालो आनी कांय 25 लाख पास केल्यात मागीर पंजाब पुरवलो आनी आमचे पयशांनी करतात. पूण आमकां दूख भोगता आयज पर्यंत हें करूंक ना पास कांगार दिना. तेन्ना आमी देवा क्लबाक लोकांक बरी आनी बरी टीम आसली जिखू हें करून आमी 2 मिनटां सोपयता. देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. राज्यात पावसाचो नेट कमी जाल्ल्यान गोंयांत सप्तकभर सुके उष्ण हवामान आसतले. या म्हयन्याचे 10 तारखेमेरेन आयएमडीन कसलीच शिटकावणी जारी करूंक ना, पूण कांय सुवातांनी हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. राज्यात पावसाचो नेट कमी आशिल्ल्यान कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयएमडीन आपल्या नव्या हवामान अहवालात हवामानाची कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. हवामान सुके उरतले असो अदमास आसतना आयएमडीन बोट मालकांक दर्यांत वचपाचो सल्लो दिला. चडावत आनी उणें तापमान सुमार 32 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस आसतले. गोंयांत पावसाचो नेट कमी. 10 ऑगस्ट मेरेन हवामान सुके, हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय. सोमारात चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. बोटीच्या मालकांक दर्यांत वचपाची मेकळीक. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.